आयच्या काळार ॲप बेस्ड टॅक्सी आसपाकूच जाय. आयच्या काळार it is better late than never. I on the contrary think we are late. We have to have affordable and cheap transport for the people of Goa. म्हणून आम्ही ॲप बेस्ड फक्त टॅक्सी न्हय, ॲप बेस्ड मल्टी मोडल ट्रान्सपोर्ट हांवें हाडपा येवजिला. आतां गोवा मायल सद्या ओली ॲप बेस्ड सर्विसीस आसा दाबोलीम एअरपोर्टासून, ते फाल्यां मोपाय आसतली. म्हाजी पयली इच्छा आसली इवन ओला उबर हाडपाक, पूण तेंचे स्वताचे प्रॉब्लेम वीच दे आर अंडरगोईंग, तेंचे लॉसीस म्हण नाका, कर्नाटका सारके स्टेटीन तांकां बॅन केले. हे प्रॉब्लेम हांगा ॲप हाडटा ते फाल्यां तरी इल्लोसो प्रॉब्लेम जालो म्हाका ब्लेम करतले, आनी रायटली सो. दॅट्स वाय आय सेड तें केल्लें परस वाय कांट वी हॅव आवर ओन ॲप. आनी जेल आय मस्ट कॉम्प्लिमेंट माय टुरिजम मिनिस्टर रोहन बाब, तेणें गोवा टॅक्सी ॲप करया म्हूण म्हाका पूर्ण मदत केल्ली आसा. एंड वी आर मुवींग व्हेरी फास्ट. बाय एंड ऑफ डिसेंबर we will have the app in place. Before that आमी दोगोय टॅक्सीवाल्यांकूय आपयन द स्टेक होल्डर्स तांकां समजणी दिवपा आमी प्रयत्न करतले. हांव तरी मानना की ते मानून घेतले म्हूण. एकदां कितें आसा, एक स्कॉलाचे भुरगे रडटा म्हूण रडटा तूं स्कॉलाक धाडपाना, यू हॅव टू सेंड टू स्कूल. इवन एकदां पडल्यार एक थापटूय मारपा पडटा, कित्याक एज्युकेशन इज अ मस्ट. सेम वे these people have, even if it is with a pinch of salt, आमी तेंकां आमी राजी करून घेवपा जाय, आनी ते राजी घेवन करपा आमकां कळपाकूय जाय. हांव तरी ठामपणे खंयच्या परिस्थितीन ॲप बेस्ड टॅक्सी हाडटलो, मल्टी मोडल ट्रान्सपोर्ट हाडटलो. वील गिव डिफरंट मोड्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट and make transport as cheap as possible for the people.